2 दीस पयलीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्ल्या हर घर ग्रॅज्युएट विधानाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो मनोज परबान खर टिका केल्या। हर घर ग्रॅज्युएट न्ही तर हर घर बेकारी ही सध्या गोंयांत परिस्थिती आसा। तेन्ना पयलीं ग्रॅज्युएट जाल्ले बेकार भुरग्यांचे लिस्ट दाखोवचें अशें आव्हान आरजीचो सुप्रीमो मनोज परबान केलां। तशेंच हालींच जाल्ले पुलीस नोकर भरतीन 100 परस चड बिगर गोंयकार भरती केल्यात असो आरोप मनोजान केला। बोके सीएम प्रमोद सावंत दिताना जे बोके तेंचे लिडर्स दिल्लीच्यान येवन दिता ना तेंच्या जे गोंयांत जे लिडर्स आसा ते दिता। हे बोके फक्त लोकांक एक इमॅजिनेशन एक इल्युजन क्रिएट करता की गोंय स्वयंपूर्ण आसा आणि गोंयकार हे बेकार ना नाल्यार गोंयकार गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट ना हे ते सांगता। पूण तेंच्याच मिनिस्ट्रीचो डेटा क्लियर कट सांगता जे तीनूय रिपोर्टांनी फर्स्ट रिपोर्ट आसा बायलांचो तितून आसा 73.1% आसा, दादल्यांचो आसा 12.6% आणि एवरेज आसा 32.4% रुरल एरिया। ज्या बायलांचे उदरगतीचो गजाली सीएम प्रमोद सावंत करता ही बीजेपी करता, जेंका लागून आता वुमन्स डेयाक व्हडलो प्रोग्राम गोंयभर करतले, इव्हेंट करतले। पूण जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ही बेकारी आयज गोंयांत चेडवांच्या बाबतींत बायलांच्या बाबतींत आयज टॉप लेवलाचेर आसा। आता हे जाल्ले आसतना सरकार म्हणटा की हर घर ग्रॅज्युएट जावपाक जाय। ऑलरेडी जे एक्झिस्टिंग ग्रॅज्युएट आसा ते भुरगे बेकार आसा आणि ते बेकार आसा हो प्रूफ ह्या डबल इंजिनाचे डिपार्टमेंट दिता, एक मिनिस्ट्री दिता। आता सीएमाक मोदीत इलेक्शन येयले तशें ताका दिसलें की प्रत्येक भुरग्यान ग्रॅज्युएट जावपाक जाय, ताका नोकरेन ताका मागीर चान्स मेळटलो, ताका वयल्या पोझिशनाचेर एप्लाय करपाक मेळटले। हे जे गजाली सीएम जे एवरी इलेक्शन येयल्या उपरांत जे बीजेपी करता हेतून ते फक्त आणि फक्त लोकांक पिशान काडटा। आमच्या युथाच्या फ्युचरा कडेन, त्यांच्या लायफा कडेन, त्यांच्या लायव्हलीहुडा कडेन ही फकाणां करता आणि इलेक्शनाक आपणाक कितली मतां मेळटली फटिंगपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता।